एजेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी देवदूतान म्हाका देव मंदिराच्या दारवंट्याशी परतून हाडलो. देव मंदिराचो फुडो उदेंती वाटेन आसलो. तर उदेंती वाटेन देव मंदिराच्या उमऱ्या पोंदाक थावन उदकाचो व्हाळ भायर सरतालो आनी उदेंती वाटेन व्हांवतालो. हें उदक देव मंदिराचे उजवे कुशी पोंदल्यान वेदीचे दोखीण वाटेन व्हांवतालें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दारवंट्यांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानूच व्हरून उदक उजवे वाटेन भायर व्हांवतालें थंय उदेंती वाटेन आसलोल्या भायल्या दारवंट्या लागीं म्हाका पावयलो. हातान माप घेवपाचें सूत दवरून उदेंती वाटेन तो गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले. मागीर ताणें म्हाका व्हाळ्यांतल्यान व्हेलो. उदक पांयांच्या खुब्यांक पावतालें. दुसरी 1000 हात ताणें मेजले आनी म्हाका नव्यान व्हाळ्यांतल्यान व्हेलो. आतां उदक म्हज्या दोंपरांक पावतालें. आनी 1000 हात ताणें मेजले आनी परतून म्हाका व्हाळ्यांतल्यान व्हेलो. हे पावटी उदक पेंगटाक पावतालें. नव्यान ताणें 1000 हात मेजले. आतां नोद जाली आनी ते नोदींतल्यान म्हज्यान उतरूंक जायना जालें, कित्याक व्हाळ चडोवन खोल उदक जालें. उतरूंक जायना तसली नोद. तेन्ना ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुवें हें देखल्याय मूं? मागीर ताणें म्हाका अदीक पयस व्हेलो आनी परतून नदीचे देगेर पावयलो. परतून पावलो तेन्ना नदीचे देगेर दोनीय वाटांनी हांवें खूब झाडां देखलीं. ताणें म्हणलें, हें उदक उदेंती वाटेन व्हांवून आराबा आनी दर्या पर्यान पावता आनी दर्यान पावतोच दर्याचें उदक गोड करता. आनी जंय जंय ही नदी पावता थंय जिवी रोचना जिवी उरतली आनी जायती मासली आसतली. कारण हें उदक पावता थंयसर भलायकी हाडटा आनी ही नोद व्हांवता थंयसर शुभाम जिवीत उपजता. नदीच्या दोनीय वाटांनी देगेर सगळ्या जिनसाची फळां दितात तसलीं झाडां जातलीं. तांची पानां कदींच बावची नात आनी तांचेर फळां कमी जावची नात. म्हयन्याच्या म्हयन्या तांकां नवीं फळां जातलीं, कित्याक देव मंदिरांतसून व्हांवतल्या उदकान तीं शिंपल्यांत. तांची फळां खावपाक बरीं आसतलीं आनी ताची पानां वखदाक उपकारतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो म्हणया. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देव आमचो आसरो, तो आमचें बळ. कोश्टां आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. भूंय कापल्यार कापूं, दोंगर खोल दर्यांत उमटोन पडूं, आमी हालची ना. जबाब. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देवाच्या शाराक खुशालकाय हाडटली. व्हांवतात उदकां एके नदीची. बोव वर्त्या सर्वेस्पराचो पवित्र निवास थंय आसा उबो.
देवान जो ठिकाण केलां शारामध्ये तर तें शार हालत कशें? जबाब: दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमचे सांगाता आसा, जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमचे सांगाता आसा, जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. येयात पळयात सर्वेस्पोराची कर्तुत्वां, ताणें प्रितुमेचेर केल्लीं अजापां. जबाब: दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा, जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. उद्गार. निर्मळ काळीज देवा, रचून घाल म्हज्या हड्ड्यांत, आनी तुजे सोडवणेचो परतून म्हाका संतोश दी. जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुदेवांचे पास्क लागीं पावलें. जेजू जेरुसलाक चडलो. देव मंदिरांत बैल, शेळयो आनी पारवे विकताले ते आनी आपले वेपाराचे मांडार बसलोले सावकार ताका सांपडले. ताणें धोरिणाची एक सोयती केली आनी तांकां सगल्यांक शेळ्या बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडावले. सावकाराचे नानव्याचो राशी शेवटून उडयले आनी ताचे मांड ओमटिले. पारवे विंगतल्यांक ताणें म्हणलें, हें सगळें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुज्या घराचो मान राखचे आशेन लासता म्हजें काळीज. अशें पवित्र पुस्तकार बरयलोलें आसा म्हूण ताचे सिसांक तेन्ना उगडास जालो. जुदेवांनी ताका म्हणलें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली खुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? तांकां प्रतिपाल करून जेजून म्हणलें, हें देव मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवांनी ताका म्हणलें, हें देव मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय? पूण तो आपले कुडीचे देव मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना देवान जेजूक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केलो तेन्ना ताणें अशें म्हणलोलें म्हूण ताचे शिसांक उगडास जालो आनी पवित्र पुस्तकाचेर आनी जेजून उलोवलेले उतराचेर ताणें भावार्थ ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल. म्हज्या बापाचें घर व्यापाराचें घर करूं नाकात. नियाळा कादार. एका गांवांत दिसाची इग्रोज उक्ती आसलोल्यान लोक थंय येतात वेतात. हळू हळू तरणाटी इगोचे भितर आपले मोबायल चालू करून खेळ खेळटात, बोवाळ करतात. वाडलेलीं येतात, इगोजेचें काम करतना खबरो मारीत रावतात. मीस सोंपतकच एकामेका लागीं मंदिरांत उलोवन शांती विबाडतात. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां थावें जाता, जेजू आपल्या बापाचें घर पातका आड सुरक्षीत आनी शुद्ध दवरूंक वावुरता. जेजूक नाका
आपल्या बापाचें स्थान ओ धर्मीक नाका जालोल्या वस्तूंचे आनी विक्रेकांचे भांडार जालोले. जेजू आमची नदर ह्या वाचपांत आपल्या बापाचें घर पवित्रतायेचें मंदीर म्हूण दाखयता. आदल्या काळार इगोचे भायल्यान वो आंगणांत बोवाळ जायनासलोलो. आतां जायते तरेचे सबन आसलेले मुज्ग आमी वाजयता. इगोजेंत आसलेल्या सांतिज्म साक्रामेंतान जेजूक मान मेळना. आमचें ध्यान मन कार्यावळींचेर गेलां आनी सोर भोंवतणी ओगेपण आनी भक्तीपण दवरूंक आयची पिणकां विसरल्या. शुभ वर्तमानाचे फुडले वळींनी आमकां निरोप मेळटा. जेजू आमची नदर फकत देव तेंपलाचेर न्हय पूण इगोर्ज आपली कूड म्हूण उगडास करता. आज जेजू आमकां आव्हान आनी आमंत्रण दिता. आमची नदर संवसाराचे वस्तू वेली काडूंक, देवाचेर मन काळीज गोट रिगोवंक आनी आमचे गोर्व तशेंच हेर पातकां पयसावूंक. म्हजो थाराव: जेजू म्हज्यांत रावूंक हांव म्हजी जीण शुद्ध करतलीं.